नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय म्हणटू अशे आहात की एक राऊंड टेबलाचे आमी उलयतात आनी ताज्या व्हडले कितें तरी दुसरे राऊंड टेबल मेरेन घडटा आनी ताजेर चर्चा करपा शिवाय आमकां पर्याय आसना. पूण म्हजे बरोबर अशे आमचे पॅनलिस्ट असतात की म्हाका चड टेन्शन येना, कारण ते प्रचंड अभ्यास करून सगळ्या गजालींच्या खोलांत वचून रिसर्च करून हांगा आयिल्ले असतात. पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब आफांचो, लौकीक बाब शिलकर. सो थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग ऑन राऊंड टेबल. आतां पार्टिसिपेटींग ऑन राऊंड टेबल म्हाका हें बरें कित्याक दिसता तुमी आयले म्हणून, कारण गोंयाक सद्याक पळून वचपाचे दीस चल्ल्यात, कळ्ळें तुका. सो सगळे मनीस जर आयले जाल्यार मातशें मनाक बरें दिसता कोण तरी गायब जालो ना म्हणून हांवें तुमचे उपकार मानून आज कार्यावळीची सुरवात केली. आतां हें कितें, ही फिल्मी स्टायल काय ही गोवन स्टायल पळोवन वचपाची? म्हाका अशें दिसता की सुलेमान सिद्दीकी खान जो सामको हार्डकोर क्रिमिनल, तो जो पळा ते म्हाका दिसता की जो पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायक धरला, आतां एकटोच अमित नायक नासतालो 100%. हेतून काय म्हणजे ते सुलेमानान जो आपलो व्हिडिओ रिलीज केला तेतून कांय तथ्य आसात, पूण ते पुलिसूच आसतले किंवा अमित नायकाचे आनी एक कितें फ्रेंड्स कोणी आसूं येतात किंवा गँग बी आसूं येता काय, कारण एकटो मनीस ताका असल्या हार्डकोर क्रिमिनलाक सोडपाक एकटो मनीस उबळी काय वयचो ना रातचो. सो म्हणजे आनी कोण तरी इनवॉल्व 100% आसपाक जाय. आनी ते कारीन गेले म्हणटा, कार करून गेले म्हणटा, सो कोण तरी आसपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता. आतां ते कोण ते सोदचे पडटले. आतां हेजो अर्थ असो न्ही की ते पुलीस ऑफिसर आसतले म्हणून. आतां जर ह्या पुलीस ऑफिसरांक जर करपाक जाय आशिल्ले आनी आमी आतां उलयतना जेणे चार्जीस केल्या ते IPS ऑफिसरांचेर बी केल्या, हे IPS ऑफिसर आसल्या चिरीमिरी गुंडांक खातीर आपली कितें इमेज हें करचे ना न्ही. बरें, दुसरे वाटेन कितें गोवा पुलिसान शटल सर्वीस सुरू केला, तुका हुबळीच्यान हाडलो धरून आनी परत व्हरून हुबळी सोडटलो रातचें. तें गोवा पुलिसान ताका हाडला न्ही उखलून. SIT जेन्ना इन्क्वायरी सोंपली तेन्ना ताजेर कंप्लेंटची जी आशिल्ली तेजेर कंप्लेंट, ते कंप्लेंटची इन्व्हेस्टिगेशन करतना ताका कर्नाटकांतल्यान रातचो उखलून हाडला 12 नोव्हेंबराक. सो ज्या गोवा पुलिसान ताका हाडला ते गोवा पुलीस अशें तरेन सोडटले. सो म्हाका दिसता की हेका कळ्ळें की आपल्याचेर आतां फास्ट आवळपाचे आसात. एक प्रकरणां आपली सगळीं भायर येवपाचे आसात. वाळपचे जमीन प्रकरण आसत, बार्जा सकले जमीन प्रकरण आसात, हे सगळे भायर येवपाक लागल्या कारणान म्हाका दिसता की ताका कळ्ळें की हें आपणाक हांगा दवरून आतां पुलीस पिळटले. सो म्हाका दिसता त्या खातीर तेणी हो एक प्लान केलो आसूं येता आनी कितें तरी भितर एक म्हणजे पयशांची देवाण घेवाण ऑब्वियसली जाली आसतली ज्या लोकांनी ताका सोडला ताका. पूण हेचो अर्थ अशा एखाद्या हार्डकोर जाचेर पुण्या म्हण, बेळगांव म्हण, केरळ म्हण, हैदराबाद म्हण, गोंयांत म्हण जवळ जवळ 15 केसी, कसले केसी प्रमोद, मर्डर केस, एटेम्प्ट टू मर्डर केस, लँड ग्रॅबिंग केस, धमक्यो दिवपाच्यो, इतल्यो केसी आसतना अशा मनशाक खंयचेच हाय लेवलाचे पुलीस अशें करचे ना की बाबा हेका बरें व्हरून सोडया म्हणून. आनी जाय जाल्यार ताका जामीन दिवचा आशिल्लो न्ही. 2 दिसांनी तेच्या बेलाचेर हेरींग आशिल्ली. पुलिसांक जर कितें करपाचें आशिल्लें जाल्यार तेतूनय तेजें करूं येता आशिल्लें, भायरच काडपाचो आशिल्लो. ऑब्वियसली अशा पद्दतीन कोण घडो आपली बदनामी करून घेत करचो ना. म्हाका दिसता हेतून सुलेमान सिद्दीकी किंवा त्याचे कोण तरी गँग म्हणजे क्लोज आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी ऑब्वियसली अमित नायकान जी फुटेज पळयल्या उपरांत कळटा की अमित नायक भितर इनवॉल्व आसाच, पूण अमित नायक एकटो ना, आनीकय म्हाका दिसता कोणाचे तरी भितर हात आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हय लौकीक बाब, पुलिसेचो रोल हांवें हो पयर मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो की फाटली 6 म्हयन्यां भितर आमकां पुलीस असले क्रायमा भितर सांपडिल्ले दिसतात जातूं भितर पयलीं फक्त क्रिमिनलच दिसताले आनी सिरियस क्रायम्सां भितर पुलीस. म्हाका हांवें एक प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना म्हाका म्हगे एक फ्रेंड हांसपा लागलो की पुलीस जॉबाक घेतना पुलीस व्हेरिफिकेशन करना रे काय म्हणून. जोयल बाब, पुलीस जेन्ना कोणा तरी जॉबाक घेतात तेन्ना ते पुलीस व्हेरिफिकेशन करना का म्हणून, कारण अशे प्रश्न विचारचो पडटा न्ही. फाटले 6 म्हयन्यां भितर आमी असली प्रकरणां पळयल्यात. पुलिसांचो कोणा चोरा कडेन संबंद, कोण पुलीस किडनॅपिंग केसी भितर, कोण पुलिसाकच मारता, आतां कोण पुलीस चोराकच पळोवन व्हरता. मागीर ह्या लोकांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन जाल्लें काय ना अशें दुबाव मारपा सारकी परिस्थिती न्ही. हें आतां पुलीस डिपार्टमेंटा विशीं कितें सांगता? तशें गव्हर्मेंटाचे हितून पयलें पुलीस आमकां चडशे सिरियस क्रायमांनी दिसले, जशें इवन मर्डरान दिसलें आमकां. रायबंद्राचो एकटो मेल्लो तितून पुलीस डायरेक्टली इनवॉल्व. पुलीस मर्डरांनी दिसलें आमकां. लास्ट टायम आमोणेच्या एका केसीन दिसलेलो की एकट्याक मारून ताका तेजे कुडके करून वेगळे कडेन दवरत पावयल्ले. म्हणजे इतले सिरियस क्रायम केल्ले पुलीस आमी पळयल्या. म्हणून प्रमोद अशें तांकां न्हू कोणी न्हू आपल्या जॉबाचेर पोट चलता आनी त्या पोटाक लागून आपलो जॉब सेव उरचो म्हणून कोणी हें करता, गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं नाजाल्यार जो प्रायवेट आसूं. पूण हांगासर अशें दिसता की बाबा जांकां जॉबाचो भंय ना न्हू पूण असली कांडां करपाक वयता. तितून म्हाका आतां याद जाता हालीं जो मुवी रिलीज जाला पुष्पा, तितून जो सीन दाखयला
की तेका जर तेजे मनशाक सोडिना पुसपाच्या म्हणटून तुजे बाबा रिटायरमेंट आनी इन्वेस्टमेंट करून आनी तुजे PF बी धरून ते धरून तूं Pension करप्शन बी धरून, करूनच तुजो हय. कितलो अमावंट जातलो सो तो सगळ्यांक दिता आनी पुलीस स्टेशन खाली करता हय. तुजो रिटायरमेंटाचो आहे म्हणून तूं मदीं जाय जाल्यार बिझनेस घाल म्हणजे तेका ते एंड ऑफ द तेजे करियर मेळटलें जाल्यार 60 वर्सां तो पयलींच दिता हय सो आतां ही जर आमी जर केस पयली क्रायम ब्रांचाची तेका जी ऑफर जाली आमी जी आमकां न्यूज मेळ्ळी 1 कोटी मागीर 2 कोटी मागीर 3 कोटी सो तेणी चिंतलां सर हे मेळ्ळ्यार जॉब कित्याक करपाक जाय जॉब पडटा आपूण भायर काडटा आनी ते तितले पयशे घेवन वयता अशी सिच्युएशन येवंक शकता आनी 3 खुबशे कोटी घेवन कितें ताका उशाकपणां घेवन न्हिदपा मेळटा एक हे ह्या पुलिसेक कळपाक जाय न्ही बुल्लुसता न्हू यार बाबा इतलें आपलें अशें जाता आपूण धंदो घालतलो अश्यो गजाल जावंक शकता आनी आमच्या गोंयांत न्हू आमी जेन्ना अशे बॅड प्रॅक्टिसीस ज्यो चालू आहा त्यो ह्याच कॉन्सेप्टान की बाबा आपणी जर आपले रिटायरमेंट पर्यंतचे पयलींच केले जाल्यार मागीर जॉब केलो त्याला आपल्याला सस्पेंड करून डिसमीस करू आपलें जालें सो ह्या अशी इंटेन्शन एक मानसिकता नोकरशाही भितर तयार जाल्या. हय काय हितून सगळ्यांकूच हांव ब्लेम करिना पण काय हितून ते पद्दतीन काम करता आनी तिका भंय ना आपल्या जॉब वयतलो डिसमीस जातलो भंय ना सो आपलो कॉर्पस आपूण तयार करतलो मागीर जॉबाची आपल्याक गरज ना ताजे खातीर लुट्टले कोणाक लोकांक सामान्य लोकांक लुटपाचें सो तितूंतल्यान ह्यो गजाली तितूंतल्यान मागीर फुडले क्रायम जाता ते बी तितूंतल्यान सामकें तातूंत एकदां ती सिस्टम तशी सदळ जाली की तुगेली चॅक्स एंड बॅलन्सीस ऑटोमॅटिकली कॉलॅप्स जावपाक लागतात एकदां ते चॅक्स आनी बॅलन्सीस कॉलॅप्स जावपाक लागले की मागीर चोरांची राज्य एक पूण प्रमोद हेतून पुलिसांक गोंय पुलिसांक ताणें जो काय गजाल सांगल्या की हातीची 5 बोटां सारकी नासता इतलो जेन्ना पुलीस फोर्स आमच्या कडेन 6,000 आमच्या कडेन मनीसबळ जर पुलीस आसा तातूंतलो कोण तरी आसतलेच फाटल्यान एकटो भुरगो न्यू रिक्रूट जाल्लो तो भायर सरोवन म्हणजे ट्रेनिंग सेंटरांतल्यान येवन रातचो मर्डर करून परत गेलो म्हणटा ताका धरलो न्ही मागीर सो कोण ना कोण असले लोक आसतलेच ना अशें न्ही तांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय पूण ह्या गजाली खातीर की अख्खो पुलीस फोर्साक आमी हें धरपाक जायना कारण बरे ऑफिसरूय आहात बरे पुलिसूय आसात हय डेफिनेटली बरे पुलीस आसातच न्ही आनी कितें हांवें सगळेच पुलीस वायट म्हळ्यात हो आर्ग्युमेंट पडटा तुका तूं पांडुरंग बाबाक पळोवन बरो हसता सो तुका कितें दिसता पांडुरंग बाबाची ही जी आदोगाशी आहा ती तुका पडटा काय पडना प्रमोद policing is a thankless job. Let me tell you this that तूं खुबशी गजाली बऱ्यो केल्या पुलीस ऑफिसरांनी खुबश्यो केसीस क्रॅक केल्या एंड इन क्विक टायम दे नॅप द कल्प्रिट्स पूण अशेंच जाता कितलेय बरें कर आनी एक गजाल तूं तरी वायट केली जाल्यार ती तुज्या दंद्रे मुखार येता आनी सगळें केल्लें तुजें उटफाटें जाता नाव हियर इज अ केस वेअर कंप्लिटली एंड द पुलीस हॅव एक्सेप्टेड दॅट तेणी प्रोटोकॉल जे आसा ते सामके कंप्लिटली हिंगा पिगडले आसा बीन दे हॅव कंप्लिटली डायल्युटेड दोज प्रोटोकॉल्स आय डोंट नो फॉर वॉट तेंचे इंटरनल जे आसा चॅक्स एंड बॅलन्सीस हॅव सेड चॅक्स एंड बॅलन्सीस हॅव कंप्लिटली गॉन फॉर अ टॉस अगेन वी डोंट नो वाय एक ताका अमित नायकाक ताणें सस्पेंड केलो IRB कॉन्स्टेबल काल तेणी क्रायम ब्रांच कॉन्स्टेबल ताका सस्पेंड केलो पूण इतल्याचेरूच जावचें ना न्हू वेर वॉज द ड्युटी ऑफिसर वेर वॉज द रेजिस्टर्स वेर वॉज द records of Suleiman when he was in and out of custody or when he was taken out खंय तरी सगळे तरी खंय वेर आर द रिकॉर्ड्स खंय तरी चुकला खूब चुकला आनी लेट अस बी वेरी फ्रँक ऑन दीस दॅट द police leadership have accepted that they have failed that somewhere the system has collapsed and inquiry is going on inquiry is going DG also has said yesterday that inquiry is in progress so एक गजाल आसा की corruption has been the foundation stone of enforcement at some point in time whether they like it or no there it has been one kind of a benchmark where corruption is prevalent in big time आता करप्शन आसा तेन्नाच जाल्यार पयशांची आस खंय तरी येताच आनी हियर यू हॅव सीन दॅट देर इज सम कायंड ऑफ अ दिस थिंग 3 crore इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट इट्स अ बीग अमाउंट एंड द पुलीस मे हॅव बीन टेम्प्टेड टू दॅट ऑफर सेइंग ऑफ 3 crores देर मायट बी सम अदर पीपल हू मे fall out in this investigation but yes there was money and there it happened and it is all to do with police lapses it is very very clear on that so now what happened later on subsequently te khai pavelo teka ani koshe aile it is purely academic they for discussion sake it doesn't really hold this is for the police to investigate and how did he arrive there and how did he go to Belgaum and all but the very fact that premise of this is that police have failed and
those protocols which they were supposed to put in place have completely fallen apart. आणि आता तेणी पळोवपाचें कशें जाता तें. एंड अगेन पंडुकान अशें म्हणलें ते भाशेन दॅट एज जर्नलिस्ट आय डोंट सी दॅट देर इज अ hand of top level officers, because top level officers who have taken so much of trouble to nab him after 4 years of wilderness, these police officers cannot connive whatever that amount may be or whatever the corruption level may be. Yes. They cannot connive to let him out like that. Yes. पण प्रॉब्लेम मिस्टेक जाला यांच्या कडल्यान प्रमोद. थंय ती जी कस्टडी आसा, जी क्रायम ब्रांच ताका दवरलेलो, ती कस्टडी यांची न्हीच. इतलो व्हडलो क्रिमिनल तुमी आमकां जो प्रेजेंट केलो, जसं मिडियाक सांगलें यांच्यानी धरल्या उपरांत की इतल्या केसींनी जाय आशिल्लो मनीस आमी धरला, एक क्रिमिनल धरला, तेका तुमी ते कस्टडीन कसो दवरलो? तुमची कस्टडीच न्ही ती. तुमकां कस्टडी दिली आसा पणजे हेडक्वॉर्टर्सान आसा, तुमी तेका थंय दवरपाक जाय आशिल्लो. तुमी दवरलो तेका कोस्टल पुलिसाच्या कस्टडीन दवरलो एज पर द प्रोटोकॉल. सेक्युरिटी हेचे जे गायडलायन्स आसा तेतून 3 कॉन्स्टेबल तुजे आसपाक जाय सेक्युरिटी खातीर. बरोबर. अमित नायक एकटोच कसो आशिल्लो त्या टायमार CCTV ते आनी 2,000 कोण दिसना भितर. सो ऑपोजिशनान जे म्हटलां की त्या टायमा वयली CCTV फुटेज क्लियर कर, लोकांक म्हणजे सरकारान हें करपाक जाय म्हणून लोकां मुखार दवरची. म्हाका दिसता की गरज आसा की बाबा कोण ड्युटीक आशिल्लो, कोणी ड्युटी घातली, कोणी IPS ऑफिसरांक एडवायस केलो की म्हणजे सांगलें की बाबा कोणी ब्रीफ केलें की थंय दवरुया तेका, एकूच गार्ड दवरुया, हे कोणी केलें सगळें? हे लॅप्सीस आसा सगळे प्रमोद, हे भायर येवपाक जाय. आनी CCTV फुटेज जी आसा त्या टायमा वयली ती पब्लीक जावपाक जाय. पब्लीक Yeah, lapses definitely they have accepted those lapses. आता ती CCTV footage म्हणटा ती पळोवची पडटली. And this is for the police to actually see it first hand and then derive who is involved in it and where they have failed. आता as Pandu has said that he is not a small fry, no, he's a hardened criminal. He is not a pocket mar. Yeah, he is a hardened criminal who has got 15 cases across 3 states. He's got. He is not a pocket mar. As per Goa police, he is the property mar. Yeah, he's got murder cases registered against him. He's got forgery cases. Correct. Land grab cases, forgery of documents, sale deeds. इतलें सगळं आसतना सारकें मर्डर केसीस आसा आनी तरी आसतना तुमी ताका इतलो लायटली हें केलो म्हणून एक्चुअली दॅट शूड हॅव बीन एडीड सेक्युरिटी टू Absolutely, there should be additional security. हो जो प्रश्न आसा न्ही किंवा लॅप्सीस, आतां लॅप्सिसाचो जो प्रश्न आसा तो ताजेर म्हाका दिसता सद्याक फोकस आसा की कसो तरी करून ताका धरून हाडपाचो. तातूंत भितर तो तर तांगेले धजे मारता व्हिडिओ रिलीज करून, ते व्हिडिओचे येवया आमी. पूण आतां मेरेन जी पुलिसेन एक्शन घेतल्या ताजेर तूं सॅटिस्फायड आसा? ते अमित नायका डिसमीस केलो, एक हेड कॉन्स्टेबला सस्पेंड केलो. इज दीस अ कन्विन्सिंग एक्शन इंटरनली म्हणटा हांव. प्रमोद जशें पटण बाबांनू म्हटलें की एक मनीस हें करपाक शकना, सो खुबश्यो गजाली आसतल्यो. पण पुलिशे मुखार आतां सद्या मेन टार्गेट आसतलें तेका पयलीं धरुया, हांगासर एक्शन घेवपाचें. तें मातशें डिले केलें जाता. म्हणजे फर्स्ट व्हिडिओचेर प्रूफ आशिल्ल्या कारणान अमित नायका डिसमीस केलो सर्विसींतल्यान, आतां तो पुलिसूच उरना. दुसरो जेणी केस तो पळोवन गेला, ही जी केस नवी जाता ती रेजिस्टर करपी म्हणजे ती कंप्लेनंट म्हणून जो पुलीस आसा आमचो गेलो म्हणतो तेका काल सस्पेंड केला. म्हणजे जेणी कंप्लेन दिल्या तो पळोवन गेलो म्हणून तो खंय तरी मातसो गिल्टी आहा, तो तेजी लॅप्सीस आसूं शकता, इनवॉल्व आसूं शकता, फुडें प्रूव जातलें. सो तेका सस्पेंड केला. सो हेज्या उपरांत ते लॅप्सीस वा कॉन्स्पिरसी आहा, ती लॅप्सीस काय कॉन्स्पिरसी हेजें इन्वेस्टिगेशन जावन कितें तें भायर येतलें. पण पुलिसांचो तो मेन फोकस दिसता तो पळोवन गेला तेका पयलीं हाडपाक जाय. सो टिम्स तेंच्यांनी धाडल्यो, कर्नाटकान 4 टिम्स धाडल्यो, आतां कळटा हैदराबादानू आहा म्हणून. तो टीम थंय भोंवता आसतना तो खंय तरी उबो रावता आनी तो व्हिडिओ रिलीज करता. रिलीज करून तो आपल्याक खंय मारलो, कोण फुड्यान आसतना मारलो, खंयच्या ऑफिसरान मारलो, कोण इनवॉल्व आहा, कितले पुलीस आपल्याक हांगासर एस्कॉर्ट करून हाडपाक इनवॉल्व असलो व्हिडिओ रिलीज करता. म्हणजे तो खंयच्या लेवलचो क्रिमिनल आसतलो हें कळटा की तेजो लेवल. म्हणजे तो पळोवन गेलो आतां कोणाक दिसचो ना, आपूण कसो ट्रेस जावचो ना, आपलो कोणाक फोटो सुद्दां पळोवपाक मेळपाना, असलो बी क्रिमिनल न्हू तो. व्हिडिओ रिलीज करून सांगता आपूण वेल्यान तो पुलिसेक कोलायता. म्हणजे त्या लेवलचो तो मनीस. आनी त्या चार्ल्स शोभराजाची बी याद जाल्लो तुका. पुलिसांचे मेन टार्गेट प्रमोद अशें आसतलें की पयलीं तेका हाडुया, बाकीच्यो ज्यो गजाली करपाक जाय एक्शन आपल्या स्टाफाची. बरोबर, ताका हाडपाक जर ताका सोडपाकच जर धाडलो जाल्यार तो सोडपी पयलीं कुशीक काडची पडलें. ते आतां पर्यंत तेंच्यांनी करून तशेंच सायडीन म्हणजे तांकां कुशीक कॉर्नर केला आसतलें. पण ते आमकां एक वेळ कळचें ना, ते एक वेळ मागीर इन्वेस्टिगेशना उपरांत एक्शन घेतल्या उपरांत कळटलें. पण पुलिसांचें आतां सद्या कळटा तेंच्या कामांचें मेन टार्गेट तेका अरेस्ट करप, मागीर फुडलें एक्शन आमकां दिसपाक लागतलें तेजेर. बूंद से गई वो हौद से नहीं आती म्हणून एक हिंदीन म्हणा कळ्ळें तुका. आतां ती अरेस्ट करून हाडटगीर सुद्दां हौद से आती आयेगी या नाही म्हाकाय खबर ना. पण त्या हौदा भितर
ताणें काडून तो व्हिडिओ घालना. ह्या व्हिडिओ कडेन पांडुरंग बाब तुमी कशें पळयतात? कोलावप न्ही हें सारकें. म्हणजे पयलीं गेलो तो गेला वेल्यान कुय 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 करता म्हाका. असोच प्रकार जालो ना तो. आणि तो खंय आसा हें कोणाक खबर ना. तो गोंयांत भारत इंडियन आसा काय फॉरेनाक गेला तें कोणाक खबर ना. हय. सो हे व्हडलो तेणी हे केला. पूण ज्या रुटांतल्यान तो व्हिडिओ आयला, ज्याच्या मार्फत व्हिडिओ आयला त्याच्या मार्फतच कितें तरी करून ताका हाडूं येता परत न्ही पुलिसांक. पुलिसांचे प्रयत्न सुरू आसात. पूण प्रयत्न सुरू आसा म्हटल्यार फाटले 2-3 दीस पयले आमी काय सक्सेस म्हणजे येना भितर की तांकां ब्रेक थ्रू काय मेळना भितर की बाबा ते खंय आसतलो जावन कसो हाडपाक. मॅग्नेटीक कंपासा भितर दिशे दिसना. तो घुमता मॅग्नेटीक कंपास सद्या. दिशा दिसना. म्हणून जंय सुलेमान सिद्दीकी आमी आतां खरें म्हटल्यार एखाद्या असल्या फालतू क्रिमिनलाचेर आमी इतके उलोवपाक जायना. पूण तरी सुद्दां तो एक स्टेटूंतलो हेचो विशय जाला तो पुलीस. सुलेमान सिद्दीकीचे उलयना हांव पुलीस खात्याचे उलया तो व्हिडिओन जे उलयता विदाउट मिस्टेक म्हणजे स्क्रिप्टेड कसो. म्हाका ताचेर दुबाव आसा की कोण तरी भितर हेतून मे बी पॉलिटिकल मायनस घेवपाकूय कोणी केला आसूं येता. आनी त्याचे तेणी इतके कारनामे केल्ले आसात की कोणाचे जमनीन ज्यो घेतलेल्यो आसा पळय म्हणजे तातूंतलो खंयच्याय मनशान ते एक नाटक केलें आसा की आपले कितें भायर येवपाक जायना म्हणून ताका सोडलो अशेंच आसूं येता. बरोबर. जॉयल बाब तुमी ह्या व्हिडिओ कडेन कशें पळयतात? आतां 2 आर्ग्युमेंट आहात. एक आर्ग्युमेंट जो पांडुरंग बाबान आत्तां घालतो ह्या चोराचेर आमी इतली कित्याक उलयता काय म्हण. बरोबर. आतां एक आर्ग्युमेंट हो चल्ला की ह्या चोराचो व्हिडिओ तुमी कित्याक पळयता काय म्हणून. आनी दुसरी वटेच्यान विरोधकांचो आर्ग्युमेंट चल्ला की अरे तो इतले गंभीर आरोप करता ते आरोप पळया मरे कितें तुमी ताका पळयत नाका म्हणटा काय म्हण. तुका हातूंतलो खंयचो आर्ग्युमेंट बरोबर दिसता? आतांच मागीर म्हणिल्लें पळय की सुलेमान इज अ हार्डन क्रिमिनल आनी तेजे वरून इतल्यो केसी आसा आनी भयंकर सारक्यो मिन्स लायक दोज आर लायक मर्डर आनी असल्यो तसल्यो. आतां आय जस्ट मेन्शन इट टू यू. हेजे फाटल्यान तो ही एस्केप्स द ग्रेट एस्केप आमी म्हणटा ती एस्केप करता आनी व्हिडिओ करता. ओके. And तेजे वयल्यान आमी रिएक्ट जावप मीन्स फ्रॉम हियर political class. I was reading your editorial. Yeah. I can see the same anger in your eyes right now. So for the political class to react to this, taking his video as a gospel truth, I mean, it is shameful and disgusting. Because how can this person can be even entertained? Forget about believing him. You are taking his thing and saying that sack this fellow, sack that fellow. Come on, yaar. This fellow is a hardened criminal and you are taking his word for truth. And the DG has said that this is not important for us at all, and he is right in that. Why should we even take this as a credible evidence against somebody here? We are talking about a hardened criminal here, and you all are taking his word and targeting this fellow. Over resign kar, theka bahar uday, theka suspend kar, ye kar. What kya chalna re? I mean, ridiculous. I mean, you can't have such arguments. सद्याक लौकीक बाब तुवें जशें सांगिल्लें तशें पुष्पाचे दीस चल्ल्या. पुष्पा हो काय संत न्ही, बरोबर. तरी आसतना लोक ताची मोगा पडल्यात. तशें म्हाका दिसता ह्या बाबतींत सुलेमानाचें जाला. सुलेमान हो काय संत न्ही, तरी आसतना सुलेमान अशें उलयलो, सुलेमान तशें उलयलो म्हणून अकस्मात त्या वादळाचें चक्रीवादळ जालें. त्या चक्रीवादळा उपरांत हे दोनूय आर्ग्युमेंट मुखार आयले. एक आर्ग्युमेंट जो मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या इंटरव्यूआ भितर घालो, दुसरो जो ओपोजिशन म्हणटा की तुमी तपास करात, इतलो गंभीर आरोप करता तो तुमीच व्हरून सोडलो म्हणटा आपल्याक. आतां तुका कितें बरें दिसता हें जें सुलेमानी संकट आहा सरकारा वेलें, त्या सुलेमानी संकटा विशीं तुका कितें दिसता की हातूंतलो खंयचो आर्ग्युमेंट बरोबर? ताणें व्हिडिओ काडला, म्हाका तर दिसता की तो सरळ आमकां कोलायता. कळ्ळें तुका? आतां कोलायता तें बरें आहा, म्हणटा कितें उलयता तें भयंकर सिरियस उलयता. आतां तुका हातूंतली बरोबर खंयची दिसता? ताका सारको कुशी काडून उडोवपाचो त्या व्हिडिओक, काय त्या व्हिडिओ भितर जें कितें आसा आतां राजकीय पक्ष ताचें भांडवल करतले, पूण तो सिरियसली घेवप काय तो सिरियसली घेवप न्ही. जशें जॉयलबाब म्हणटा तसो तेजेर ते असले क्रिमिनलाच्या स्टेटमेंटाचेर विस्वासूच कित्याक दवरप? कारण तो आपल्या फायद्या खातीर कितें करपाक शकता, मिसगायड करपा इन्वेस्टिगेशन जे आपलीच केस इन्वेस्टिगेट करता, तेंचेरूच आरोप लायले की आनी जर
ताका बळी पडले त्या आरोपांक आनी सरकार त्या दिशेन एक्शन घेवपाक लागलो Correct. जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या खंय पावपाक शकता. सो तेजेर जशें पुलिसानू म्हटलें जशें सीएमानू म्हटलें आनी सगळेच रुलींग सायडीचे म्हणटा की ते एके आरोप्याचे स्टेटमेंटाचे व्हिडिओचेर कित्याक विश्वास धरप तेवूय तितलेच बरोबर आहा. तो शेंडी लावन गेला हांकां. पण खंयचे जेन्ना एलिगेशन जाता तेन्ना सिरियस हें न्हू पण एक हें करून चल एकदां टेस्ट करून पळोवया म्हणून अशें म्हणून तेजें बारीकशें इन्व्हेस्टिगेशन करून कशी घडोवं की बाबा एलिगेशन्स केलात न्हू थंय क्रायम ब्रांचींतल्यान तो भायर सरला तेणी एकट्याच मनशाक इनवॉल्व केल्लो काय चड हेजेर आमकां अजून डावट आहा. तो एकटो मनीस त्या क्रायम ब्रांचींतल्यान भायर काडूंक शकना. तो म्हणटा तेणी 12 म्हटलें हांगासर 4 आसूं शकता. ते चार कोण ते तरी सोदून काडपाचे प्रयत्न जावपाक जाय. दुसरे इंडिपेंडंट वा दुसरे म्हणजे तेच बिल्डिंग आशिल्ले मनीस काय ते इन्व्हेस्टिगेट करूं शकना वा तेच पुलिसांतले मनीस तो तेजे वेगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावन ते 12 आसचे ना 4 तरी आसूंक शकता. पण ते 4 कळपाक जाय. ते करपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन प्रमोट करूंकच जाय एंड अदर थिंग्स ऑल्सो इफ देर इज सम लँड ग्रॅब ऑर कितें तरी आसा बट नॉट टेकिंग सुलेमान एज अ बेस. डोंट टेक सुलेमान म्हणटा म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन जावंक अशें जावंक जायना. यू डू युअर इन्व्हेस्टिगेशन कोणाक कितें हें करपाचो आसा तो लॅप्सीस दिसले तूं कर इन्व्हेस्टिगेशन बट नॉट बिकॉज ऑफ द व्हिडिओ ऑफ सुलेमान. बिकॉज डोंट टेक दॅट एज अ बेस एंड स्टार्ट युअर इन्व्हेस्टिगेशन. आनी तूं म्हणलो अशें की पुष्पाची तरी एक इमेज बरी दाखयल्या पॉझिटिव्ह. तूं आनी हो जो सुलेमान आसा पळय कालूच लोकीक आनी हांव एके फाल्यां घडये सुलेमानाचे पिक्चर काडल्या तागेली इमेज कोण तसो करतलो. कालूच हांव आनी लोकी एके मनशाक मेळ्ळे केस घेवन आयिल्ले आपली त्यांनी कोणाचे म्हणून जमीन पळोवपाक ना पळय ते बऱ्या बऱ्या फॅमिलींतल्यो गोंयानूच रावता फॅमिली तांकां खबरूच ना आपली जमीन हेणी खाल्ली म्हणून. नवीन केस येवपाची आहा फुडल्या 2-3 दिसान. सो ते लोकांचे जमनी बळकले हे मनशान कळ्ळें तुका न्ही. मर्डराक केल्याचे हेच्या चार्जीस आरोप आहा तेजेर एटेम्प्ट टू मर्डराचे आरोप आसा. सो आमी म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशियनांनी असल्या मनशाक चड इम्पॉर्टन्स दिवपाक जायना. वट जयल सांगता पळय हांव कंप्लीट एग्री आहा. म्हाका खूब म्हणी याद जातात. हे चोराच्या उलट्या बोंबा कशें दिसता तुका. तेजे मरे हय आनी कितें ताजेर आनी कोणाचेर बाकीचे सुलेमानाच्या उलट्या चोर पुलिसांचेर मागीर उलया आमी कळ्ळें तुका. पुलिसाच्या सुलेमान संकट बी काय ना पूण सुलेमानाच्या उलट्या बोंबा म्हणूं येता तेका. सुलेमानच्या उलट्या बोंबा म्हणपा आतां सामकें. आतां ताका धरून जो सारको मुख्यमंत्र्याचेर सारको घणाघात जालो ताजेर या जयल बाब सीएम आमच्या इंटरव्यू आयलो. फर्स्ट टायम आमी टूल किट ट्विटर ट्रेंड्स असले शब्द आयकले. हे आमी फाटली 2-3 रावंड टेबल जाले की गोंयचें राजकारण बदलता आनी तें बऱ्या खातीर बदलना तें वायटा खातीरच बदलता हाजेर आमी चर्चा करतात. म्हाका दिसता सगळ्यांनी ठरयलें की आमकां एक डेमो दिवचो म्हणटाचो. आमी हे बेश्टे हवे कित्याक उलोवपाक डायरेक्ट तांकां डेमो दिवया. आनी तातूंतल्यान टूल किट भायर सरलो हॅशटॅग्स भायर सरले अत्यंत पर्सनल लेवला वयलें आतां राजकारण सुरू जालां. आनी सामकी ते पळयतकीर अशें दिसता की हेंच राजकारण जर तुमकां करपा जाय जाल्यार तुमी राजकारणा भितर आसा कित्याक काय म्हणून. हें जे नवीन जे स्टार्ट जालां पळय टूल किट आनी हॅशटॅग ही अस्त्रां सारकीं ही पळयतकीर तुका टेन्शन येता की हें खंय पावलां काय म्हणून. दिसता की एन आय थिंक सीएम ऑन युअर शो हॅज एडमिटेड द फॅक्ट दॅट विदर फॅमिली आसा जाल्यार शिंगा शिंग वाडटलेच म्हणटा तो. हय देर इज गोइंग टू बी विरोधक म्हळें विरोधी पक्ष म्हणना. हां सो इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दॅट विदीन द कॅबिनेट देर इज कायंड ऑफ एनिमिटी ऑर मातशें एक शिंग तुटपा लागल्या. हय रायवलरीज आसाच. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाव द सीएम इज गोइंग टू हँडल इट. आनी सद्याक तरी दिसता की ताणें बरे भशेन हँडल केलां अशें म्हणून बिकॉज टू वॉट इज हॅपनिंग आउटसायड सडनली द टूल किट आनी टूल आनी फ्रॉम टूल टू टूल किट म्हणलें तुवें. सो त्यो सगल्यो गजाली आय थिंक ही हॅज मॅनेज टू होल्ड ऑन दिसता तरी आतां. and it is not escalated to a level where he is on shaky ground. सद्याक तरी दिसता. ह्याच कारणां खातीर कॅबिनेट रिशफल बी मुखार गेला ह्या चक्रीवादळा लागून. ही वादळा पुर्वीची भयान शांतता म्हणटा पळय आमी ही वादळा उपरांतची भयान शांतता काय म्हण. कॅबिनेट रिशफल म्हाका अशें जातलेंच ह्या दिसांनी जावपाक जाय मुखार गेला. हय पूण ते बजेट सेशनूय आतां सीएमान तयारीक लागलेलो आसा. सो ही मे वेट. हय ही मे वेट कारण सांगूं नजो पूण कारण आतां महाराष्ट्रांत पळय काल सेशन सुरू जालें सोमारा आनी आयतारा सपततीच जाल्लो आसा. पण ते कितें जावं शकता म्हाका दिसता चेंजीस जर जावपाचे आसा जाल्यार ह्या दिसान जावं शकतात त्यो फुडल्या 10-15 दिसां भितर. कितें म्हणटा लोकीक बाब ह्या चक्रीवादळा लागून कॅबिनेट रिशफल कारण एक गजाल आमकां सामकी खबर आहा की मुख्यमंत्र्याक तें करपाक जाय. पक्षांतल्या कांय ज्येश्ठ फुडाऱ्याक तें रिशफल जाल्लें जाय कारण प्रत्येकाची कुवत कितें आनी प्रत्येकाचो कल कितें
हें म्हाका दिसता ह्या अडेच पावणे 3 वर्सां भितर सगळ्याक कळना. पूण जाता जाता आज येतले फाल्यां जातले पूण पावूनच पावना तें, जावनूच जायना तें. आमी चवथी कडल्यान पळयता एक्चुअली. हय आमी चवथी जाली, दिवाळी जाली, आतां क्रिसमसा कडेन पावल्या. एक्सपोजिशन फेस्ट जाल्या, आतां क्रिसमसा कडेन आतां क्रिसमसाचे रिजन दिव येता तेका हरशीं. पण जेन्ना जेन्ना असो विशय येता प्रमोद, आमी खूब जाण दिल्ली वारी करता. सो ते जे काम जर सीएमान प्लॅन केलां आपूण वा करपाचें जाल्यार खंय तरी आडखळी ताका येताच आसतली. कारण आमचे गोंयचे राजकारणी तांकां चडशे जाणांक तांचो डायरेक्ट एक्सेस दिल्ली वा खंयच्या ना खंयच्या सोर्सांतल्यान ते कितलेशेच मंत्री डायरेक्ट सेंट्रलच्या मंत्र्यांक मेळटना दिसता आमकां. आमदार डायरेक्ट दिल्ली गेल्ल्याच्यो खबरो मेळटा. सो हे जे दिल्ली वारी आहा पळय ताचो तितून तो एक मातसो ऑब्स्ट्रक्शन येता आसतलें. सो तें एक कारण आसूं शकता डिले. आनी तितून मागीर टूल किट हो प्रकार, सीएमाची इमेज डावन करपाचो प्रकार हो बी हे जाल्या उपरांत मागीर जेन्ना आपल्याचेर आरोप जाता तेन्ना असली जेन्ना मेजर डिसिजन घेवपाचें खंय तरी फाटी उरता. म्हणजे एक पाल फाटी घेवची पडटा आनी बाकीच्यो गजाली जाग्यार घालता. तो एक हें आसूं शकता. पण फेब्रुवारीन सेशन जातलें म्हटलां आनी करतलो कितें जाल्यार एक तर ह्या म्हयन्याक क्रिसमसा पयलीं करपाक जाय, नाजाल्यार मागीर ते नव्या वर्सा उपरांत उरतलें. हांव इतल्याचेर थांबता, वेळ सोंपला. विशय खूब आहात, परत फुडल्या रावंड टेबलाचेर उलोवया. लौकिकान बरें सांगलें की खूब जाण दिल्लीच्यो वारी करपाक लागल्या. दिल्लीची वारी करप हातूंत भितर म्हाका कांय चूक दिसना, प्रत्येक मनीस धड पडटा. पण दिल्लीची वारी करता करता दिल्लीचे वारे हांगा हाडनाकात, कारण तें गोंया खातीर बरें न्ही. हें म्हाका दिसता सगळे गोंयकार मानतले की आमकां गोंयची वारेच बरें. दिल्लीची वारी करून जर दिल्लीचे वारे आमी गोंया हाडले जाल्यार तें वाटून बाब कोणाकच पुजपा सारकें ना. आनी एक दीस तें वारें इतलें भयानक जातलें की त्या हवे भितर श्वास घेवप आमकां कठीण जातलो. ती परिस्थिती म्हाका दिसता गोंयचेर आयिल्ली कोणाकच नाका. इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जोयल बाब, लौकीक बाब, खंयच पळून वचनासतना तुमी आज रावंड टेबलाचेर आयले म्हणून परत हांव तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानता आनी थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. This program was supported by Agio All Stars Sale. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता.